20 तारखेच्यान सगळ्यांनी मास्क घाल्याशिवाय भायर भोंवचें न्हय अशें गव्हर्मेंटान सांगलां. सो म्हाका तुमच्या सगळ्या जनरल पब्लिकाक रिक्वेस्ट आसा की तांणी बरे कपड्याचे मास्क आपल्या घरा सुद्दां तयार केल्ले किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुपान तयार केल्ले ते मास्क वापरचे. ताचो तुमकां फायदो आहा की ते परते वापरूंक मेळटा. ते फेरमार गरम उदकान बॉयल केले आनी सुकत घाले 8 वरां वतान सुमार आनी मागीर फेर मारले आनी ते तुमकां ते परत वापरूंक मेळटा. खर्चय कमी जातलो. 3 प्लेयर मास्क आनी N95 मास्क हे फक्त फ्रंट लाईन दोतोरांक किंवा नर्सिंग तांचे खातीर दवरचे. तांची डिस्पोजल ऑल्सो हॅज टू बी डन बाय द हॉस्पिटल इन प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण डिस्पोजल जावपाची गरज आहा. कित्याक जनरल पब्लिकान वापरले आनी ते खंय उडयले जाल्यार इट कॅन बी ताजेर तुमकां फुडें त्रास जावंक शकता. ज्या जनरल पब्लिकांक N95 ची गरज आसा म्हणजे तांकां जी दुयेंसां आहा, तांकां दम्याचें आसा, तांकां रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आहा, कॅन्सराचें आहा, तांकां दोतोरांचे प्रिस्क्रिप्शना शिवाय तांणी ते मास्क फार्मासींतसून घेवचे न्हय. आमी एफडीएक सांगलां की इट इज कंपल्सरी करचे की दोतोराचें जर प्रिस्क्रिप्शन ना जाल्यार तांणी N95 आनी 3 प्लेयर मास्क विकचे न्हय. हें जर तांणी केलें जाल्यार ते जाय त्या लोकांक जाय तोच मास्क पावतलो आनी ताजे डिस्पोजेबल सारके जातले. प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप जे हे मास्क तयार करतात कपड्याचे तांकांय हाचो फायदो जातलो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कम्प्लायींग.